स्टेडियम तो बरे भाशेन बांदलेलो आहा. म्हाका दिसता स्पोर्ट्साक कमी यूज जाता आनी एक्झिबिशनाक सुबेज यूज जाता. सो दीज आर एक्झिबिशन ग्राउंड्स ऑर दीज आर स्पोर्ट्स ग्राउंड. हे म्हाका दिसता स्पोर्ट्स डायरेक्टर्स जे आहा, SAG डायरेक्टर आहा, मागीर आमचे डिपार्टमेंटाचे हे आहा, हेड्स आहा आनी गव्हर्मेंट म्हणून आमी हेचेर आमी भासाभास करपाची गरज आसा. इतलो तेंप हे सारके युजान पडोंक ना. हे फुडें तरी सारके युजान पडचे हे म्हाजी मागणी आहा. आनी ऑन दीस आय वील ऑल्सो रायट एंड टॉक टू आवर स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड CM ऑल्सो, बिकॉज वी हॅव सो मच ऑफ गुड टॅलंट इन गोवा which they are spending their own money and still the infrastructure which we have built and atani lately bore infrastructure banap chalu ha for national games पण हे rightly use जावपाची गरज इतलेच सांग. Nandesh Raikar, he has won Shri Sakale 2020 and Shri Mapsar 2020. We have in our midst our Honorable Minister for Sports, Shri Michael Lobo, Shri Nandesh Raikar, Shri Santosh Mapsekar, Shri Vishnu Uskaikar, Shri Ravi Desai. They are the officials of Goa Bodybuilding Association, and we have in our midst members of Para Citizen Forum and Para villagers, Para ward members, and everyone here. I will now request our minister to. त्या खातीर हांवें जें आतां म्हटलां की विलेज लेवलाचेर हें जावपाक जाय. टॅलंट फुडें व्हरपाक, स्पोर्ट्साचो टॅलंट फुडें व्हरपाक, जे कोण टॅलंटेड आहा खंयचे खंयचे हितून तांकां फुडें व्हरपाक, स्पोर्ट्समॅन जे आहा तांकां फुडें व्हरपाक तेन्नाच जावपाक जाय. कित्याक एकदां एज क्रॉस जाली तूं करूंक शकना. तूं धाकटुलो आसतनासून जर फुटबॉलान ना जाल्यार तूं फुटबॉलर जावंक शकना. फ्रॉम 15 ऑनवर्ड्स आय वील स्टार्ट प्लेईंग फुटबॉल म्हणत जाल्यार जायना. आनी पेरंट्सान बूस्ट दिवपाची गरज आसा. आयज पेरंट्स खंय तरी भुरग्यांक फाटीं दवरता. माय बॉय ऑर अ गर्ल इज अ व्हेरी स्टुडियस, तेणें शिकोंकूच जाय, स्पोर्ट्सान नाका तेका, स्पोर्ट्सान SSC जावन पळोवया अशें खूब जाण पेरंट म्हणटा. म्हाका दिसता दीस थिंग नीड्स टू बी चेंज in every parent, and that much time a parent should give his son or daughter to do some practice, send them in SAG grounds or taluka level grounds or village grounds for different sports activities. म्हाका दिसता इतले बरे आमी स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर हालींच इनॉग्रेट केल्लो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी बाकीचे सगळे dignitaries even from Delhi who came and inaugurated our such big indoor stadiums, indoor बरे गेमी ज्यो जातले फुडें स्टेडियम्स केल्ले आहा इनॉग्रेशन. पूण ते खऱ्यांनीच यूज आमचे गोंयकारांक जातले काय. आनी वॉट इज द लायन ऑफ एक्शन, वॉट इज युअर प्लॅन, वॉट इज युअर फ्युचर course of action for our Goan boys and girls to go in those stadiums and play in different fields. Are we ready with the required number of good coaches, and are we really going to give them for practice who are really talented? Are we going to produce good sports boys and girls in Goa, or we are going to just build a stadium and give it on rent? 1 लाख 2 लाख कोण तरी डान्स करता, कोण तरी आनी कितें बँड वाजयता, कोण तरी आनी कितें एक्झिबिशन करता. तेंच्या खातीर आमी हे स्टेडियम बांदलेले आहा काय. Welcome press. First of all, it's a great honor for us to have a bodybuilder like Nandesh Raikar, which has done an overall development where we could have to represent him in masters category for nationals. And after quite few years, we have some athlete who has been at this level where we feel that he will definitely get a medal for Goa. So I congratulate him and wish him all the best. And he is going to represent Goa Bodybuilders Association at Indian Bodybuilding and Fitness Federation, which and it's an masters and juniors nationals. So he is representing in masters class, and all the best to him. And thanks for the press to felicitate him. Thank you. To congratulate
Nandesh Raikar for being selected in our Goa bodybuilding team who will represent at the nationals which will be held in Odisha on 9th and 10th of this February. So I wish him all the best, and he is a very good hardworking bodybuilder. So I think he will be in within 5 at the national level, which will be a big achievement for us and all the para village here. Thank you. Honor for our village Parra, where our very own boy from this village is going to represent Goa in nationals in Orissa for bodybuilding championship. He has won 2 medals in Goa in a very short span of time. He has achieved this in a very short period of nearly 7 to 8 months. Hard work and dedication pays. This is the result of very hard work. I feel we have lot of hidden talent in Goa in different ways. जेन्ना हांव हिडन टॅलंट म्हणटा तितून म्हाका दिसता खुबशे भुरगे इतले स्मार्ट आहा, इवन इन चॅस, इन टेबल टेनीस, इन बॅडमिंटन, पूण तांकां एक्सपोजर मेळना. खंय तरी ते फाटीं उरता. आमचे कडेन तालुका अशें म्हाका दिसता. हिंगासर नंदेश रायकर आपले ओन कॅपॅसिटीचेर आणि तितून खर्चूय खूब लागता. हे स्पेंड इज ओन मनी. बॉडी बिल्डिंग चॅम्पियनशिपान बेश्टो वचोंक मेळना. यू हॅव टू सॅक्रिफायस अ लॉट इन्क्लुडींग मनी. सो तेणें आपले ओन ताकतीचेर केल्लें आहा. अशें आमचे टॅलंट खूब आहा. म्हाका दिसता विलेज लेवलाचेर हे टॅलंट घट दवरपाची गरज आयज. आनी त्या खातीर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, SAG स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा, डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स आनी विलेज पंचायत आनी ते स्पोर्ट्स क्लब जे आसता प्रत्येक विलेज पंचायतीक, तेंच्यांनी फुडाकार घेवन हो टॅलंट फुडें व्हरपाची गरज आहा. नॉट ओन्ली इन बॉडी बिल्डींग, देर आर सो मेनी अदर स्पोर्ट्स वेर गोवन्स आर very टॅलंटेड. खंय तरी येदें व्हडलें पॉप्युलेशन आसून 130 crore पॉप्युलेशन म्हणटा आमी, आनी आमी क्वॉलिफाय जायना ऑलिंपिक्साक. आतां आमी लेटली थोडे हितून क्वॉलिफाय जाल्ले आहा, पूण ते म्हाका दिसता स्पोर्ट्स वीच इज देर इन ऑलिंपिक्स, बट द मेन स्पोर्ट्स लायक एथलेटिक्स, फुटबॉल आसूं, बाकीचे आनी गेमी आसूं, कितले भशेचे गेमी आहा तितून आमी क्वॉलिफाय पासून जायना. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता बऱ्या स्पोर्ट्समॅन आमच्या गोंयांत, आमच्या इंडियेक खूब आहा, गोंयानूय खूब आहा, पूण तांकां फुडें काडपाक जे कोचीस आसपाक जाय, सारके डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग कोचीस. आनी हे कोचीस जे आहात तेंची कोणे तरी रिव्यू घेवपाक जाय की बाबा तुवें ह्या विकान कितें केल्लें आहा, तुवें ह्या म्हयन्यान कितें केल्लें आहा, वॉट इज युअर, तुवें खंयच्या टॅलंटाक भर धरल्या, ताका खंय तूं फुडाकार दिता, खंय तूं पुश करता, हाव मच एफर्ट्स यू हॅव पुट इन एज अ कोच टू टीच युअर स्टुडंट, टू टीच युअर बॉय ऑर अ गर्ल हू वॉन्ट्स टू be a sportsman or a sportswoman.